एसिड हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो विद्यार्थी अजून व्हेंटिलेटराचेर। दोतोर युरी डायस हांच्या मार्गदर्शनाखाला दोतोरांचो पंगड ताचेर उपचार करतात। तो उपचाराक प्रतिसाद दिता, तशेंच ताचे भलायकीचेर दोतोर लक्ष दवरून आसात, अशें दोतोर राजेश पाटीलान सांगलें। तो शुद्धीचेर जरी आयला तरी तो अजून उलोवपाचे अवस्थेत ना। सद्याक ताचेर प्लास्टीक सर्जरी जाल्या। ताचे भलायकेत सुदारणा जाले उपरांत फुडले उपचार करतले, अशी माहिती दोतोरांनी दिली। मजगती हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। विद्यार्थ्याचेर हल्लो करपी निलेश देसाय म्हापशां करसवाड्यार कंपनीत गार्डनर म्हणून कामाक आशिल्लो। आपल्या चेडवाचो मरणाचो बदलो घेवपा खातीर कंपनींतल्यान चोरयांनी तांणी कॅमिकल हाडिल्ले म्हूण निलेश देसायान पुलिसांक कबुली दिल्या। नमस्कार। काल सकाळी 7:30च्या वाराचेर धारगळी सुके कुळण हांगासर एका अल्पवयीन जो भुरगो म्हापसा हायर सेकंडरी वयतालो ताचेर एक ॲसिड फेकपाचो प्रकार जो कळण्या दोडामार्ग सिंधुदुर्ग भागातलो जो निलेश देसाय हाणी जो गुन्हो केला तेका पुलिसांनी धरलाच आणि आयज न्यायालयान ताका उबो केल्या उपरांत तेका 2 दीस पोलीस कोठडी दिवपाचो आदेश दिला। ज्या संशयितान एका विद्यार्थ्याचेर ॲसिड फेकपाचो जो प्रकार जाला तो आणि ताची चली फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रेम प्रकरणान आशिल्ली अशी माहिती उजवाडाक येता आणि दोगांय जाणां म्हापशा हायर सेकंडरी विद्यालयान शिकपाक वताली। थंयसरूच तांचे प्रेम प्रकरण सुरू जाले। त्या उपरांत गेल्या मे म्हयन्यान त्या चलयेक कसले तरी दुयेंस जाले असोय एक अंदाज आसा आणि तातून ताचे मरण आयले। पूण जो संशयित आशिल्लो निलेश देसाई हांचे म्हणणे आसा की ह्याच शेटये कुटुंबिया खातीरच आपल्या चलयेन जीव दिलो आसुयेत, सुसायड आत्महत्या केली आसुयेत अशें तांचो दावो आशिल्लो आणि ताचो बदलो घेवपा खातीर निलेश देसाईन आपलो कट रचिल्लो। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।